गोंयांत धोको निर्माण करपी झाडांचो प्रश्न खूब गंभीर आसा। विशेष म्हळ्यार पावसांत ही झाडां कोसळून खुबश्या जाणांचो जीव वचपाच्यो घडणुकोय घडटात। तशेंच घरांचेर, रस्त्यांचेर, गाडयांचेर ही झाडां कोसळून लाखांनी मालमत्तेचें लुकसाण जाता। अंदू गोंयांत 5 म्हयन्यांनी 333 झाडां कोसळ्ळीं। ताका लागून प्रशासनान ही धोको निर्माण करपी झाडांचेर कितें उपाय करपाची गरज आसा। ह्या 5 म्हयन्यांत कितलीं झाडां पडलीं आनी कितलें लुकसाण जालें हे विशीं आयज आमी जाणून घेवया। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळींत तुमकां येवकार। गोंयांत 1 जानेवारी ते 27 मे ह्या काळांत 333 झाडां पडून 47.8 लाख रुपयांचे मालमत्तेचें लुकसाण जालें। ह्यो घडणुको पावस तशेंच वादळ वाऱ्याक लागून घडिल्ल्यो अशी म्हायती उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळ्ळी। ह्या घडणुकांनी कोणाचोच जीव वचपाच्यो घडणुको घडूंक ना। ह्या काळांत दळाक 81.5 लाख रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक येस आयला। उजो पालोवपी दळान दिल्ले आनीक म्हायती प्रमाण 333 मदल्या सगळ्यांत चड म्हळ्यार 155 घडणुको रस्त्यार झाडां पडपाच्यो आसात। उपरांत लायटीच्यो सरयो वा हेर लायटीच्या उपकरणांचेर झाडां पडपाच्यो 65 घडणुको घडल्यात। तशेंच फाटल्या 5 म्हयन्यांत घरांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको 61, जाल्यार वाहनांचेर 25, दुर्गांचेर 16, तशेंच हेर बांदकामांचेर 9, जाल्यार वेवसायीक बांदकामांचेर आनी धर्मीक थळांचेर दरेकी एक झाड पडपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात। जाल्यार 1 जानेवारी ते 27 मे मजगतीं फोंड्या म्हालांत सगळ्यांत चड 57 झाडां पडपाच्यो घडणुकांची नोंद जाल्या। उपरांत दिवचले 49, तिसवाडे 44, बार्देसांत 41, सत्तरीत 40, काणकोणां 24, पेडण्यां आनी साश्टी दरेकी 19, मुरगांव 16, धारबांदोड्या 14, जाल्यार केपें आनी सांगे म्हालांत झाडां पडपाच्यो दरेकी 5 घडणुको घडल्यात। गोंयांत पावसाच्या दिसांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडटात। हाका लागून फाटल्या कांय वर्सांत जीव वचपाच्योय घडणुको घडल्यात। अशीं मोडपाक पाविल्लीं झाडां तांच्यो खांदयो मारपा खातीर सरकारान 25,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन निधी जाहीर केला। हालींच जाल्ले राज्य आपतकालीन वेवस्थापन समितीचे बसकेंत मॉन्सुना पयलींचे तयारीचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार राज्यांतल्या धोको निर्माण करपी झाडां विशीं सुचोवण्यो दिल्यात। तर अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयक X, फेसबूक आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करचें आनी यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करचो। तशेंच भांगरभूंयचे www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दिवची।